समट आणि सावाला. मोकाच्या गोळी बापानो आदल्या पवटी मोरियमायाच्या विषयांत बो अपूर्बायची शिकवण तुम्ही दिल्ली आणि मोरियमायाच्या विषयांत थोडी सता पवी सभेनं परगट केल्ली पापसाहेबान ती आमकां भोव अर्थबरीत रितीन समजयलें आणि मोरियमाय निष्कळंक सुरवेर तावन येते तिच्या जिणेंत म्हूण सांगलें. रॉबर्ट पिंटो म्हणलो एकलो मानेस्त तो म्हणटा मोरियमाय ती निष्कळंक जाली जाल्यार सा लुकान बरयल्ल्या सुवार्तेंत अध्याय 2:22 तातूंत आमकां अशें वाचूं मेळटा. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुजलेमाक हाडलो. आतां हांगासर पळोवंक मेळटा तिने नितळ जावचो दीस आयलो. एका दोळा ती निश्कळ जाल्यार तिच्या जिणेंत सुरू जावन एकेर पर्यंत हांगासर कित्या खातीर अशें म्हळां गे म्हूण विचारता तो. कशी झाप दिवया ताका. देव बरें करूं सवाल विचारल्याक एक ते मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार म्हणून आसा न्ही वय ते मोइजेचे नियमशास्त्र खंय आसा की म्हणून समजोवचें. पयल्या सुवातेर तें लेवीशास्त्र पुस्तकांत आसा. लेवीशास्त्र पुस्तका प्रमाणे एक स्त्री एका भुरग्याक प्रसूत जाताना तिका प्रसूत जाल्या उपरांत रगत वळटा आनी रगत आंगांतल्यान भायर येवचें मनशा एका तरान अशुद्ध करता म्हणलें चिंतापजू देवा मदें आसा. आनी देखून एक स्त्री भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत तें अशुद्ध वा रगत आमी आतां अशुद्ध म्हणना तें रगत भायर गेल्ल्या वरवीं तिचे दीस ते अशुद्धपणाचे दीस म्हणून मोइजेच्या शास्त्रा प्रमाणे लेवी शास्त्रा प्रमाणे सांगिल्लें आसा. देखून चेरको जाल्यार सुमार 40 दीस पर्यंत चेडूं जाल्यार 60 दीस तशें ह्या 60 दीस ह्या 60 दीस म्हाका आतां समा उडासना पूण 12व्या अध्यायांत आसा आनी अशें आसा. देखून चेरको जालो जाल्यार ताका 8 दिसांनी सुन्नत करूंक बरी जायी. ताच्या उपरांत उरिल्ले दीस 33 दीस जाल्या उपरांत म्हळ्यार 40 दीस जाल्या उपरांत ताका टेंपलाक व्हरून देवान कितें फरमायिल्लें हर एक मालगडो चेरको तो म्हाका समर्पीत. आदी इजिप्तांत चेरक्या भुरग्यांक इजिप्तकारांच्या चेरक्या भुरग्यांक लगड काडन तांचेर कर्ग हाडन देवान इस्रायलितांक राखले आनी तांकां सुटका दिले. देखून त्या लेकार इस्रायलितांनी तांकां जल्मल्ल्या प्रथम जनीत चेरक्या भुरग्याक आनी तशेंच मनजातीक जल्मल्ल्या प्रथम वासराक जावं दिया कित्याय जावं आनी मनजातीकी प्रत्येक जावन दादलेक ताका देवाक भेटोवंक आसलें. हांगासर कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक लुकाच्या वांजेला प्रमाणे कितें सांगता की म्हळ्यार ते तितले दीस एका स्त्रियेन प्रसूत जाल्या उपरांत तिच्या आंगांतले कितें रगत वा इतर कितें द्राव कितें भायर वतात ते दीस पर्यंत तो संप्रदाय आसलो. देखून ताच्या उपरांत ती ताका नितळायचो तो एक रीत करूंक टेंपलाक वेताली. आतां मरी तितले दीस जावन सुमार 40 दिसांनी टेंपलाक गेली आनी त्या दीस तिणें देवान इसारल्या प्रमाणे देखून सोरेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार देवाचे उपदेश पाळच्या खातीर देव कितें इसारता त्या प्रमाणे ती गेली म्हणून सांगता. आनी ताका आनी ह्या आमी परच्या फावटी उलयल्ल्या निष्कळंक मोरी देखून हें कितें अशुद्धपण म्हणून ताका कसो संबंद म्हणून एक संगत ही दैहीक संगत. मनीस ती एक मरी जाल्यार एक स्त्री दैहीक संगत तिका आमकां खंयच्यो कुडीच्या नितळायच्यो गरजो आसात की त्यो तिकाय आसल्यो. देखून आनी आमच्या गांवांत जाल्यार एक स्त्री प्रसूत जाल्या उपरांत थोडो तेंप घरा भितर रावता म्हळ्यार तिचे कूड परत सुरवेच्या हंताक फाटीं ये जय जाल्यार थोडो वेळ लागता. प्रसूत जावन ती 9 म्हयने गर्भेस जाली प्रसूत जावन परतून तिची कूड पयलींच्या हंता येवंक थोडो वेळ लागता. आनी तशें आसतना तिच्या आंगांत तावन कितें श्राव जाता ते सवकास सुकोवन हळट रावल्या उपरांत एका तराची नितळाय ती भोगता जिवांत एक भलायकी भोगता. ताच्या उपरांत ती देव मंदिराक वेतात भुरग्याक पवित्र स्नान दिवच्याक. तसोच संप्रदाय सादारण इस्रायलितां मदें आसलो आनी तशें ते दीस अशुद्धपणाचे दीस काबार जाले. आतां तिका नितळ करचो वेळ देवाक बली भेटोवंक एक शेळी नाजाल्यार कवड्याची पिलां
नांदा पारव्याची पिलां अशें दिवन एक पथका खातीर होम बली आनी एक पथका खातीर बली तांणी भेटोवंक आसली. आतां दुर्बळीन जाल्यार तांणी एक कोवड्याच्या मिल्या पारवो तांणी अशें भेटोवन 2 बलिदानां, एक होम बलिदान, एक पथका खातीर बलिदान भेटोवंक आसलें. आनी देखून मोरयाच्या विशांत दुबळ्या विशांत तें विवर दिलां मोरयेन कितें भेटयलें सादारण म्हणून. म्हळ्यार ग्रेस्त न्हय ती, दुर्बळी जावन आसलें म्हणूनय दाखोवन दितात. शेळी तांणी उरूंक नातली. आनी तशें आसतना मोरयेचें हें सामान्य नैसर्गीक कितें जिवनांत घडचें आसा तें विवरण दिलां तें मोइसेन एका स्त्रियेन जावचें तें. आनी पवित्र सभेन तिका निश्कळंक मोरी कथावीण गर्भ संभाव म्हणून हांवें कितें म्हणलां, तिच्या आवयच्या गर्भांतच ती किर्लत आसतना तावनूच पथकाचे कसलोच वसो नासतना आदांच्या पथकाचो वसो तिका लागनातले बरें देवान सांबाळन तिका सोडवण लाभाशी केली. तिका जल्मोवच्या पुताच्या नांवान दिश्टेन आनी तिच्या ह्या संवसाराच्या जिवितांत तिणें देवाच्या कुशे विरोध कितेंय करूंक ना. तशेंय तिचें काळीज तें तिणें नितळ सांबाळलें, तिचें जिवन नितळ सांबाळलें म्हणून पवित्र सभा वळखून घेता आनी तिका निश्कळंक वा कथावीण गर्भी संभाव म्हणून अंकुर मोरी म्हणून सांगता. त्या विशयान हांवें विवर दिला. ह्यो 2 दुसऱ्यो संगती, एक तिची आत्मीक नितळाय, तिच्या काळजाची नितळाय, तिच्या जिवाची नितळाय, एक नैतीक नितळाय, तिच्या शेगुणाची नितळ जाल्यार, आनी एक तिच्या दैहीक संगत ती प्रसूतपणाच्या त्या संगतीक लक्ती जाल्ली. ताका आनी हाका असले संबंध जोडूंक तुलन करूंक जायना. देखून आतां एक मनीस सकाळी हानमुसर मरी भोव नितळ देखून तिका न्हांवची गरज ना या तिका एर गरजो ना म्हणून सांगून जाता की जायना. तशें ह्यो 2 संगती दुसऱ्या अंताच्यो म्हणून आमी समजून घेवचे. मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तां की बरो स्वागत मागता.
आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार समट आणि सावाला आमच्या भावार्थक संबंध जाल्ल्या सबार संगते विशांत या संवाद कार्यक्रमांनी आम्ही आमचे दुभाव पयस करचे आणि सवालांक जापी सोदचे प्रयत्न आम्ही केला आणि या कार्यक्रमांत आमचो गवळी बाप हाच्या आदीं 2 फावटी आयला आणि ताणें आमकां भोव सविस्तार रितीन मस्तो अर्थभरीत रितीन जाणवाई समजोणी दिल्या आणि ते दोनी अंके अदीक संख्यांनी लोकांनी पळयल्यात. आजच्या दिसा परत थोड्या सवालांक आणि आमच्या दुभावांक आमकां समजोणी दिवच्या खातीर आमचे गवळी बाप आमचे सांगात आसात. प्रत्येक जावन हाच्या आदीं जाल्ल्या अंक्यांनी थोड्यांनी सवालां विचारलीं आसात. त्या सवालांक जापी दिवंक आनी सांगाताच थोडे नवे संगते आमच्या मदें आज आमचो गवळी बाप अदीक मनादी दोतोर पिटर पाऊल साल्डाना आसा. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आमच्या गवळी बापांक हांव स्वागत मागता. देव बरें करूं. समट आणि सावाला 2020 येत आसतना एक सगळ्यांनी एक असली एक खबर जाली कारण म्हळ्यार संवसार अखेर जावचो आसा म्हणून आमच्या ह्या करावळी प्रदेशांत फायसांचें एक हप्त्याळें पत्र आसलें आनी तातूंत प्रलया म्हूण सांगून आयलें आनी लोकांनी आंगार पडोवन म्हणलें बरी तें घेतलें आनी वाचलें. एक नमण्याची भिरांत उपजली कारण म्हणसर आतां संवसार अखेर जाता म्हणून आनी तशेंच तवळ तवळ विंगड विंगड संगती घडता आसतना असले माध्यमांनी टीव्हींत गी या आमकां मुद्रीत पत्रांनी गी अशें पळोवंक मेळटा. आतां युरोपांत रशिया आनी युक्रेना मदें झूज चलता आनी असल्या वेळार थोडे क्रिस्तांव पंगड असल्या विशयांत सांगतात हांवें संवसार अखेर जावंक जालो आनी तांवें मागीर पवित्र पुस्तकांत सांगल्यांत कुणा आसात अशें प्रमाण आर्थर रास्किन मानेस्त तो कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार आतां ह्या विशयांत मस्तो आमकां आयकूंक मेळटा संवसार अखेर जावच्या विशयांत आनी तेणें झूज चलतें आसा. पूण आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत पाद्र्या ह्या विशयांत कित्या खातीर कांय म्हणनात गी म्हणून ताणें एक सांगिल्ल्याचो उल्लेख आसा. मार्कान बरयल्ली सुवार्त 13वो अध्याय आनी तातूंत अशें म्हळ्यार त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जाताच सुर्याक काळबाण पडटली, संद्र प्रकाश दिवचो ना, मळ बरतावन नेकेत्रां सकलां पडटलीं आनी अंतराळाच्यो शक्त्यो सुलगतल्यो. तोवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवून येतल्या मनशा पुताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारीय कुशींतावन दिगांतांतावन दिगांता पर्यंत आपल्या विंचलेल्यांक तो जम करतलो. आनी अशेंत हेर सुवार्थेनी म्हळ्यार माथेवान बरयल्ल्या लुकान बरयल्ल्या सुवार्थेंत अशेंत आसा. आनी निमाणें उगडापणाचें पुस्तक आसा तातूंत 11वो अध्याय तातूंत असलेंच आमकां वाचूंक मेळटा. 11वो अध्याय आनी वोळ 18 जनांगां रागान पेटलीं तितल्यार तुज्या क्रोधाचो दीस उदेलो आनी मेल्ल्यांची झडटी करची वेळ घडी आयली. तुजी सेवा करतल्या भक्तांनी आनी तुका भियेतल्या सर्वांनी तुज्या हातांतलो प्रतिफळ जोडचो वेळ लागीं आयलो. संवसाराचो विभाड करतल्यांक पाडाव करचो वेळी लागीं पावलो. तेदवां सर्गींचें देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टी पडली. तवळ जगल्यांनी धांवलीं, घाज आवाज जालो, गडगडे मारले, भुंय कांपणी जाली आनी कऱ्यांचो पावस वतलो. अशें आमकां पवित्र पुस्तकांत थंय अशें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आमच्या भोंवतणी असलीं झुजां जाता आसतना आनी 2 वर्सां आदीं कोरोना आयलें असल्या संदर्भाचेर थोडे जागवणी दितात, सत्राय दितात. पूण कातोलीक पवित्र सभेंत कित्या खातीर असली शिकोवन दिनात हें मनीस सारता. बरें सवाल. तुम्ही सांगले सुरू उल्लेख करून 2000 वर्सां 2020 येता आसतना संवसारभर बारी एक आकांत आसलो म्हणून आनी नीज जावन एक आकांत आसलो Y2K प्रॉब्लेम म्हणून इयर 2 किलो 2000 कित्याक म्हळ्यार तो वळताणी म्हळें 1990 आनी 9 जावन 2000 जाता आसतना कंप्युटर पुरो बंद पडटाली
आनी तें आदलें आसलें पुरोय माजवून वेतालें आमचे पुरो संगती रावतल्यो अशें म्हणून वय. आसलें आनी आमच्या भारताच्या मस्त जाणांक युरोपाक इंजिनियर्सांक सॉफ्टवेअर इंजिनियरांक युरोपाक तशें अमेरिकाक व्हेल्लें आसा साबार व्हडल्या व्हडल्या IT कंपनीच्यांनी. ओके. ती एक गजाल. पूण भिरांत ती ह्या काळाची मात न्ही. हां. ती आदीं ताव न्हू ती भिरांत आसली. पवित्र पुस्तकांत थोडे उल्लेख आसात. प्रत्येक जाण जेजून म्हळां हांव परत्यान येता म्हणून. वय. वा आंज बुडव्यांनी म्हळें जेजूच्या स्वर्गारोहणा दिसा ते म्हळ्यार गलिलयाच्या मनशान कित्याक वयर मळबा पळोवन रावल्यात. तुमी वयर पळयल्ल्या बरीच वयर गेल्लो जेजू तो परतून येतलो म्हणून ताणें सांगलें आसा. तो परत्यान येतलो. आनी देखून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत ती जेजू परत्यान येतलो म्हणून आसा. आनी आमच्या सतमांतान ती आमी थंय म्हणटा तो वय. मेल्ल्यांची जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जडती करूंक येतलो म्हणून. आनी पेद्रूय जाल्यार कार्नेलाच्या घरा ताणें प्रसंग दिता आसतना पदकांच्या बक्षाण्या खातीर ताणें आमकां सुवार्ता परगट करूंक सांगल्या आनी तो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जडती करूंक तो येतलो म्हणून तें परगट करूंक आमकां सांगलां म्हणून पेद्रूय कार्नेलाच्या घरा सांगता. आनी तशें आसतना जेजू परत येता म्हणलें तें आमची पातयणी आनी आमी ह्या 2 येण्याच्या मदें आसा. ताचें पयलें येणें भोव कलतेपणान जाल्लें. ताचें दुसरें येणें महिमे बरीत जें तुमी आतां वाचलें. तुतरेच्या नांवाक श्रेश्ठ बडव्याच्या उल्याक आनी व्हडा आवाजान म्हणल्या बरी वैभवान जेजू येतलो. सगळ्या संवसाराची जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जडती करूंक तो देवान नम्यारलेलो नितीकर्त जावन येतलो म्हणून. तें पुरो ही संगत विवर्सिताना हे काताराची भास वापरल्या. हाका म्हणटात अपोकॅलिप्टीक लँग्वेज म्हणून. ती दानियेलीच्या पुस्तकांत आसा पोरण्या सल्ल्यांत. मनशा पुतान येवचें आनी त्या आदीं तावन आसल्याच्या येवन उज्या बसचें ताका सर राजपदवी महिमान दिवची 7व्या अध्यायांत आसा. तशेंच एजेकेलाच्या पत्रांत ती आसा ह्या पुस्तकांत ती आसा. उज्याच्या साराटार येवचें वा देवाची महिमा उखोलन वेची ते पुराय आसात. देवाची महिमा देवळांत वयरेची ते तसलीं दर्शनां बरीत चित्रणां दिवचें तसली एक भास आसा. ताका म्हणटात अपोकॅलिप्टीक लँग्वेज. अपोकॅलिप्सीस म्हळ्यार उगडापण म्हणून. अपोकॅलिप्सीस वा उगडापण वा रेवलेशन. देखून कालेंगी एक नवी एक संगत सांगचे तसली सांगूंक सीदा उतरांनी सांगूंक जायना. देखून चित्रणां दिवन एका तराचे इमेजीस दिवन आमकां विवर्सून सांगची ही भास. तसो संदेश देखून आसा तशें लिटरल आमी ते इंटरप्रेट करूंक जायना. अशेंत जाता तशेंत जाता असो लिटरल अर्थ करूंक जायना. ताच्या भितर सांकेतीक कसलो अर्थ आसा ते आमी समजूंक जाय. ताचे विशयांत बायबल तज्ञ देखून आमकां सत्राय सांगतात. आनी हो सभेनी द कॉंग्रेगेशन फॉर द डॉक्ट्रीन ऑफ फेथ कसल्यो संगती विवर्सितान तिके सत्राय सांबाळ्ळी जायी म्हणून सत्राय दिल्ली आसा. पूण आमचे कथोलीक पाद्र्याप कित्याक शर्मावारी ह्यो संगती सांगनात. प्रत्येक जावन ही वाचपां केदाळा येतात म्हणून. असलीं आसची वाचपां सादारण लितुर्जीचें वरस अखेर जावन येताना असलीं वाचपां आसता. संवसाराचे अखेरी विशयांतलीं वाचपां. आद्वेंत सुरू जावच्या पयलें 2-3 आयतारांनी आसतात. आद्वेंत सुरू जाल्या उपरांत एक आयतारपणी असलीं वाचपां आसतात संवसाराच्या अखेरी विशयांतलीं. म्हळ्यार जेजूचें पयलें येणें आनी जेजूचें दुसरें येणें ह्या दोनीय संगतींक ताळ पडा सारकें सांगचें तसलीं वाचपां आसात. तो वळ थोडे खंडीत जावन तांच्या शर्मावार सांगतात. पूण थोडे गुर्त आसात. आतां आमकां दिसता झुजां रशिया आनी युक्रेना मदें झुजां या कोरोना तुमी उल्लेख केलो. या पयलें इराक आनी हाच्या मदें ह्या सिरियांत अमेरिका धाड घाल्लें हे प्रसंगती आमकां आसा. ते धाड आतां संवसार अखेर कोणना म्हणून. 1000 वर्सां जातानाय आयिल्लें. आतां 2000 वर्सां आतां आयलें. म्हळ्यार 1000 वर्साच्या अवधेंत देव सरस्वत देव राज करतलो. तशें आमी देवसाराचें राजवट आराम जाता. ताका तो सर तरांनी लोकांक नाडटा म्हणून थोडे उल्लेख पवित्र पुस्तकांत आसात. ते दोळ पर्यंत कोण एक सकत या कोण एकलो ताका दाडो बांदून दवरता ताका आडयता अशें म्हणलें संगती आसात. आनी तशें आसतना देखून थोडे गुर्त दिल्यात जेजूच्या येण्या विशयांत. थोडे गुर्त दिल्यात. पवित्र पुस्तकांत हेणे तेणे आसले थोडे गुर्त थोडे तुमी आज वाचून सांगले.
ताचे उजवाड पडटली. कळबण पडटली, संद्र ताचो उजवाड होगडायतलो, अंतराळाच्यो शक्ती लोकतल्यो, नखेत्रां वयर जगला पडटली वय वय आनी देव जेजू क्रिस्त व्हडा वैभवान येतलो. पूण उरल्यो थोड्यो संगती आसात. थोड्यो संगती जाल्यार हांव एका पुस्तकांत आसात, म्हाका एक थोडे जवाबी मेळ्ळो. थोडे फुटकिरे प्रवादी येताले आनी आपुणूच क्रिस्त म्हणून म्हणटाले. ओके. देखून तुमी तें आयकून तांच्या फाटल्यान वचनाकात म्हणटात. तो दीस आनी ती घडी तुमी नेणांत जेजून सांगला. तो स्वराबरी येतलो. देखून कोणेय एकल्यान तो सांगला जाल्यार तुमी ताच्या फाटल्यान वचनाकात. आनी थोड्यांनी हाच्या आदीं थोड्यांनी सांगिल्ले आसात असल्याच दिसा जेजू येता म्हणून दीस दवरले आसात. गेल्या त्या शतमानान, ताच्या आदल्या शतमानान दीस दिवन राखून येनातलें पळोवन मागीर ते निराशे जावन आनी एक दीस दिवन परतून निराश जावन तांचे फाटला जर मस्त केल्ले आसात. थोड्यांनी सामुहीक जीवघात केल्ली गणितां आसात. या तुमी आयकलां पुरो जावंक पुरो डेव्हिड कोरेश, जिम जॉन्स एकल्यान 80 जाणांक उल्पान लगाड काडलें आनी एकल्यान 300 जाणांक व्हरून सुसायड करचें केल्लें. अशें तशें दीस फिक्स कर त्या दीस सोमी येवन येतलो पळोवन तांणी मागीर निराशा जावन अशें केल्ले आसात. देखून जेजून कितें म्हळां ती केदाळा हें जातालें म्हणून आपोस्तालांनी सारल्या वेळार तें कोणायकी कळीत ना, बापा एकल्या शिवाय हेर कोणायकी कळीत ना, मनशा पुतायकी कळीत ना म्हणून सांगलें ताणें ताच्या परगटजिणी वेळार. पूण जिवंत जावन सर्गायच्या पयलें आतां पूण तूं जिवंत तुजी इस्रायलाचें राज स्थापन करतलो गी म्हण विचारल्याक आतां तें काम समजोवचें काम तें तुमचें न्हय म्हणून सांगलें जेजून. आतां आपणाक कळीत ना म्हण सांगना, पूण तें काम तुमचें न्हय, तुमकां दुसरें काम आसा, तुमी राखून रावा, सर्गार्थान येवच्या सत्तेक तुमी राखून रावा म्हणून सांगलें. देखून संवसाराची अखेर केदाळा जाता ह्या दिसांनी थोडे आतां फाटल्या दिसांनी खंय आयकलें की स्त्री आपूण क्रिस्त म्हणून सांगता खंयच्या एका गांवांत ताच्या विशयान आयकलें आपूण क्रिस्त परत आयला, क्रिस्त आयला म्हणून. हाच्या आदी मस्त आसात. कोरियांत प्रत्येक जावन मस्त असले पंगड आसात, एपोकलिप्टीक पंगड म्हणटात. आनी हे सेक्ट लोकांक ओडतात आजुनी आसात ते आनी तांच्या फाटल्यान मस्त लोक येते आसा. दुसरें आनी एक आसा झुजां जावची आनी मारफार जावचे, तवळ एक गांव आनी एका गांवाचेर उपराटचें जें आतां ह्या दिसांनी दिसता. हाच्या आदीं आसलें तें आनी एक गुर्त. तिसरो गुर्त आसा थंय भुंयकांपण्यो जावच्यो आनी व्हड अनाहुतां जावची, तो एक गुर्त सोम्यान दिल्लो आसा. चवथो गुर्त ताच्या विश्वासांक कश्टार घालताले म्हणून दगदोणी सुरू जाताले विश्वासांक. देखून बेगीनच आमी हेणे तेणें क्रिस्तांवांक दग दितना आतां अंतकाळ कोणना म्हणून आमी म्हणूंक सुरू केलां. तशेंच तितलें मात्र न्हय, संवसारांत मस्त कोटेपण सडटलें, चड आनी चड लोक अविश्वासी जातलो, थंय उपराटतले लोक, रिबेलियन उपराटची रीत आसताली तेंय सांगून दिल्लें आसा. थोड्यांचो मुसळ असो बावार्थ शेळमोडो जातलो. देखून म्हळां मनशां पोतेत आसतना संवसारांत बावार्थ आसत गी म्हणून ताणें एक सवाल घाल्लेंय आसा. ताच्या उपरांत हेर संगती आसात. तरी सगळ्या संवसारार देवाचें राज परगट करतले म्हणून. देवाचें राज परगट करची ती संगत जेजून सांगल्या. सांग पावलून सांगला न्याय तीर्प जावच्या पयलें जुदेव जेजू थंय परततले म्हणूनय सांगला, तांकांय साल्वासांव मेळटलें तेंय सांगलां सांग पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रान. ताच्या सांगाता देवळाचे नाश जातलो म्हणून खंय जेरुसलेच्या देवळाचो नाश जाता म्हणून सांगलें. आनी एक नाका जाल्ली नाकारी मुर्ती हाडून देवळांत उबी करतली म्हणलें. तें सुमार 70 इसवेंत जेरुसलेचें देवळ नाश केल्लें रोमाकारांनी येवन आनी ताचें सगळें तांणी लुटुल्लें तें चित्रांनी आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. तितलें मात्र न्हय, संवसारार व्हड आकांत व्हड कश्ट येतले आनी तें आतां तुमी वाचून सांगलें मार्कूच्या वांजेलांतान. देखून असली गणितां संवसारांत जाता आसतना आमी एक सत्राय करी जाय. सोमी येता तें खंडीत. सांपेद्रून कितें सांगलां? सांपेद्रून सांगलां सोमी येवंक गळाय जालो जाल्यार तें तुमकां एक अवकाश दिवच्याक तुमी पातकांतावन फाटीं परतोवन पातकाचें पारीकपण दिवन बरी जिणी जेवच्याक सोम्यान तुमकां इल्लो अवकाश दिला म्हणून चिंतून त्या रितीन करा म्हणून. सांग पावलूच्या काळार ते सोलोनिकाकारांचे
थोड्याचे गडीत गुत्ता थोडे आतां बेगीन जेजू येवचो आसा म्हणून कांय काम करनासतना ओके तेणें पासय मान भोवन आसले होय होय देखून ते सोलोनिका घरांक बरोवन दुसऱ्या पत्रान पावता कोण काम करिना तांकां वाडयनाकात तांकां होय. जेवकी दिवं नजो म्हणून होय, म्हळ्यार होय. तुमचें काम करना आसा जेजू येता म्हणून जेजू ताच्या काळार येतलो तुमी कांय वट्टारे काम करनासतना आळशेपणान वेळ करचो न्हय देखून आमी कितें समजूंक जाय सोमी केदाळ येता संवसाराची नीत करूंक ताका देवान केदाळा दीस नमयार लागीं त्या दीस येता ते सोलोनिका घरांक ताणें बरयल्लें आसा पूण त्या वेळा आमी कांय आमकां चड फायदो आसचो ना मरण पावल्यार उणें फायदो आसचो ना सोमी येतच आमकां कुपांचेर उखलून व्हरतले आमचें परिवर्तन जातलें मरण पावलीं उठतलीं सोमी आमकां मेळटलो मोडांचेर आमकां मेळटलो आनी आमकां सट्टांक ताच्या परिवारा सांगाता व्हरतलो म्हणून सांगला ती भास तीच भास सादारण उगडापणाची भास पूण आमच्या पाडतीन तुमी तकली नीट धरा कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या भियेनाकात हें पुरो घडटना म्हजेर विश्वास दवरा भियेनाकात म्हणून सांगला आनी तशें आसतना सोमी खेदाळ येता म्हणून पाद्रापांक खंडीत कळीत ना बिस्पांकी कळीत ना पण बापसाहेबाकी कळीत ना देखून असले थोडे गुर्त कशे अर्थून सांगचे अर्थ करून सांगचे ते आमी शिकत जायी आनी लोकांचो बोवार्थ घट करूंक आमच्या पथकाचें पारीकपण दिवंक पथकांतल्यान बदलूंक वो एक म्हाका अवकाश हें पुरो घडटना आमी सत्राय करी जायी म्हणजे पाताक रोडोवंक वो एक अवकाश म्हणून चिंतून जिणी बदलूंक एक अवकाश म्हणून चिंतून घेतल्यार आमी सोमी केदाळ आयल्यार तयार ये सोम्या म्हणून आमी म्हणटा मारानाता ये जेजू ये मारानाता म्हणून हांव आपयता सोम्याक पवित्र सभा निमाणें उगडापण ग्रंथा निमाणें मारानाथा म्हणून जेजूक पवित्र सभा आनी पवित्र आत्मा आपयता ये म्हणून देखून आमी ताका केदाळ आपयता जाल्ल्यान ये जेजू ये म्हणून तो केदाळ आयल्यार आमकां खुशीच आमकां आमच्या सोडवणेक तो येवंक आपोवन व्हरता म्हणलें आमी चिंता जाय शिवाय भियेवंक न्ही देवान 10 उपादेश दिले आनी तातूंत तो पयलो उपादेश आसा काय म्हळ्यार एकानेज देवाक मान दी ताज्या उपरांत देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका म्हणून आतां आमी पोरण्या सोल्ल्यांत वाचता आसतना देवाची नांवां आमकां पळोवंक मेळटात यहोवा ताज्या उपरांत आदोनाई आनी ताज्या उपरांत यहोवा इरे ऑर जिरे म्हणून आनी ताज्या उपरांत अशें एलोहिम एलशदाई विंगड विंगड नांवां पळोवंक मेळटात आतां देवान देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका म्हणटाना अंतलें खंयचें नांव काडी नाका म्हूण सांगता देव ही अंतलें खंयचें एक नांव गी या कशें अर्थ करून काण घेवचो आमी तो एक शब्द घाला व्यर्थ काडी नाका म्हणून व्यर्थ काडूं नजो म्हळ्यार वट्टारे देवाच्या नांवान आण घालचें आमी उठल्ल्या बसल्या देवाच्यान 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 म्हणटा हांव पळय ल्हान ल्हान संगतीक आतां ते एक जागृत करी जाय देवाचें आण घालचें देवाच्या नांवान आण घालचें तूं सत्यवंत म्हण दाखोवंक देवाचें नांव काडचें तें खंडीत जावन व्यर्थ काडचें आनी देवाक अकमान करचो तुज्या थोडे फावटी तुजी फट रुजू करूंक फट आसले सत म्हण दाखोवंक एक मनीस तशें करता जाल्यार खंडीत जावन देवाचें नांव व्यर्थ काडल्या बरी आनी देवाक अकमान केल्ल्या बरी जाता आसल्लें आसा तशें सत आसल्लें आसा तर आसा न्हय सत जाल्यार सत न्हय जाल्यार न्हय म्हणून सोमयान सांगलां तशें उलयचंय दुखून आण घालचेंच न्हय देवाच्या नांवान जावं दी मात्याच्या नांवान जावं दी भुमीच्या नांवान जावन तें करूंक नजो म्हणून जेजून सांगलां तर ही नांवां खंयचीं तीं देवान उगडापी केल्लीं आहात पोरण्या सोल्ल्यांत साबार नांवां आसात आतां एक नांव आसा एल शद्दाय म्हणून एल शद्दाय सादारण आब्राम मानून घेता मेल्कीसेदेक ताका मेळटा एल शद्दाय वा महोन्नत देव गॉड मोस्ट हाय म्हणून आतां महोन्नत देव असो याजक तो अब्राम तो वळखलो तो याजक नीज देवाचो याजक म्हणून मागीर ताणें आपल्या जुजाच्या आडल्या दांतलो एक वंटो त्या याजकाक दिलो म्हळ्यार तो याजक हांवें पत्यूंच्या देवाचोच याजक म्हणून तशें पोरण्या सोल्ल्यांत एल शद्दाय सडावत एक बासवण्याचो देव म्हळ्यार अब्रामाक देवान बासवणी केली तुका एक हांव दूद आनी मोव व्हडसो गांव दिता तुका हांव नेकेत्रां बरी आनी दर्या वेळेच्या रेवे बरी एक संतत दिता म्हणून बासवणी करतना देवान आपणाचें रूप हें रूप दाखयलें वा हें ताचें क्रम दाखयलें देखून एल शद्दाय महोन्नत देव वा गॉड ऑल मायटी ताणें उगडापें केलें म्हणयेत पूण आनी तशेंच अब्रामान इजाकाक बली दिवंक ताणें एक दाखो
एक पर्वतार वचून बली दिसय म्हळें आं. मोरिया पर्वताचेर हं. ताच्या उपरांत त्या वेळार एक नांव उगडावपें केलें देव गॉड प्रोवायड्स यावे इरे आं. यावे इरे गॉड प्रोवायड्स देव दिता देवान दिवचो जागो म्हण त्या जाग्याक कितें म्हळ्यार ताका एक शेळी मेळ्ळी वय पुताक वांसयलो शेळी मेळ्ळी हं. देव दिता म्हणून देवाचें प्रॉविडन्स आमकां सांगून दिता देव केदाळ उदारपणान आमच्या गरजांक पावता म्हणून आमी समजोवचें हं. हं. तशेंच आब्रामाचो देव इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हणून आनी एक आसा गॉड ऑफ युअर फादर्स आं. गॉड ऑफ युअर एन्सेस्टर्स मैजेक जळच्या बल्या कडेन देवान उगडापें गेलें वय. एक आंज कसो जळत्या बळ्या कडेन देव ताका दिश्टीक पडलो आनी हांव देव तुज्या पुर्वजांचो आब्रामाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो म्हणून देवान आपणाची वळख सांगली ते जालो म्हळ्यार आब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव जाल्यार आनी तो म्हणालो हांवें म्हज्या लोकांचे कश्ट पळयल्यात तांचे गुलामपण पळयलां तांकां हांव सुटोवंक आयलां बाचावी दिवंक आयलां देखून तूं वच म्हणून देखून तो म्हणटा हांवें खलें सांगचें नांव खणी विचारलें जाल्यार आमच्या पुर्वजांच्या देवाचें नांव कितें पुर्वजांचें नांव सांगलें कोण म्हूण कळ्ळें वय त्या देवाचें नांव कितें म्हूण विचारलें हांवें कितें म्हणचें आं. एक आसावाला देवान 3 नांवां दिलीं खंयचें एक दिलें आं. हांव आब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव म्हणून आं. मागीर हांव आसां जो आसां आं. म्हणलें एक नांव दिलें आं. हांव आसां तें कशें दिलें हांव आसां जो आसां हय आय एम हू आय एम आं. आं. म्हळ्यार आमी कोंकणींत वा हांव जो आसां तो म्हणून आमी ताचो तर्जुमो केला हं. और ग्रीक भाशेंत ओथेयोस ओ ऑन या एगो एमी ओ ऑन म्हणून तशें दिलां आं. एका भाशेंत हेब्रेव भाशेंत एये आशेर एये म्हणून दिलां आं. अशें म्हळ्यार देव जो आसा तो म्हळ्यार सदां काळ तो म्हज्या सांगात आसा आं. तरी ह्या शब्दाचो आमकां अर्थ समजना आं. त्या नांवाचो अर्थ समजना आय एम हू आय एम हं. 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 ताचे अर्थ समजोचे जाल्यार आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट म्हणटा आमी जेजूक पळयचय आं. जेजू जो आमच्या वांदेलांत 8व्या अध्यायांत आं. आब्रामाच्या पयलें हांव आसां म्हणटा आं. आब्रामाच्या आदींच हांव आसां हांव जो आसा तो म्हाका उंच उबारताच तुमी वळखून गेल्यात हांव जो आसा तो म्हणून हं. 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 जेजूस तो हांव जो आसा तो आं. देव म्हणून जेजूस उगडापें करता वय ताच्या नांवा मारिफात आमी देव कोण गी म्हणून समजता आं. 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 आनी एक नांव आं. देवान उगडापें केलें तें उगडापें केल्लें इस्रायल लोकांक इजिप्ताच्या बंदडेंतून भायर हाडटाना बंदडे इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर हाडटाना आं. देवान त्याच जळच्या बोल्या कडेन नांव उगडापें केल्लें आनी तें जावन आसा 4 लेटर्स वा 4 अक्षरांचें नांव आं. तें उच्चार करूंक जायना आं. आं. आतां ते शास्त्री पळयत पुस्तकाचे शास्त्री यावे म्हणटात आं. थोडे पंगडाचे ताका जेहोवा म्हणटात ओके म्हळ्यार न्हीद जावन जू देवा कडेन विचारले जाल्यार तांकां ताचे उच्चार कळीत ना आं. ते 4 सब लेटर्स हे योद आं. हे वाव आं. हे 4 लेटरां हेब्रेवाची आं. भाशेची ती 4 सांगता गेल्यार टेट्राग्रामाटॉन म्हणटात ताका हं. ताका कशें प्रनावंस करचें ताका वोकल्स नात वावल्स नात काले म्हणटात ताका अक्षरां नात असली कॉन्सनंट आसात व्यंजन आसात हं. व्यंजनां मात्र आसात ताका काले म्हणटात आनी एक आ ई आसात वय. पळय तशें अक्षरां नात आतां आं. तसले आवाज नात आं. स्वरा नात आं. प्रेव भाशेचो बायबलांत हं. तांणी तांचे तसले वावल्स घालून वाचूंक कुमोक केल्ले आं. कुमोक करतना ह्या नांवाक खंयचे घालचे आं. ते तांकां इल्लेशे कश्ट मारले आं. देखून तांणी तो शब्द येता आसतना तें नांव येता आसतना ह्या 4 लेटरांचे 4 अक्षरांचे येताना आं. तांणी आदोनाई वा लॉर्ड द लॉर्ड आं. आं. क्युरियोस ग्रीक भाशेन जाल्यार ओके आनी हे ग्रीक भाशेन तर्जुमो करतना क्युरियोसूच तोंड बरयलां लॉर्ड आं. लॉर्ड आं. देखून ताचे खंयचे स्वर आसात पळय तो आवाज ताका घालो आं. तशें यहोवा आनी वा जेहोवा आं. असले शब्द सादारण मध्यम युगांत आयले आं. पूण आतां आमचे बायबल तज्ञ म्हणटात आं. ते सारके न्हय आं. आं. म्हळ्यार आ दो नाय न्हू आ ओ आ आसा न्ही आं. आं.
ते मागीर हेब्रे भाशेंत आ ओ आ हां. प्रनन्सिएशन हेब्रे भाशेक ताळ पडना आ ओ ए केलां तें देखून यावे हो हं? हां हां पूण जेहोवांत ये ओ आ जाला हां ये ओ आ जाला पळय हां, जेहोवा हां हां पूण आतां तज्ञ म्हणटात यावे चड जोगतो कोण ना म्हणून पूण जो देव आतां जाल्यार देवाच्या नांवाक मान दिवच्या खातीर हां यावे म्हणून उच्चारा करिनात थंय तो शब्द येता आसतना तें नांव येता आसतना तें वैयक्तीक नांव देवाचें पर्सनल नेम ताणें उगडापे केल्लें लोकांक सुटका दिवच्याक तांणी त्या नांवान ताका उलो करच्याक ह्या नांवान म्हाका उलो करतले ह्या नांवान मागणें करतले देखून किर्तनांत ती आसा तें हां आनी थंय त्या नांवाक किर्तन 91 हां 91 ती आसा त्या नांवाक उलो करतना हांव तुमकां आयकतलो म्हणून तुमी जाय जाल्यार वाचयेत 13 आनी 14 वळ आसा ह्या नांवान म्हाका उलो करतना सुरेस्पर म्हणून आमी कोंकणींत ताचो तर्जुमो केला सुरेस्पर ओके ओके ते ग्रीक भाशेंत क्युरियोस हां इंग्लीश भाशेंत सडावत भाशांतरकारांनी आमी द लॉर्ड म्हणून धाकटे कॅपिटल्स घालून बरयल्यात ओके मागीर जेहोवा तशें पुराय बरयल्ले आसात आनी तशें आसतना खंयचें सारकें खंयचें सूख म्हणून प्रनन्सिएशन वा उच्चार वय ते आनीक कळीत ना हो, जो हो, देवांक कळीत ना हां आमकांय कळीत ना तरी तज्ञांच्या प्रमाणे हें जायत कोण ना म्हणून त्या रितीन उल्लेख करतात तरी भोव ताका मान दिवच्या खातीर हां सर्वेस्पर म्हणून वा द लॉर्ड सोमी हां हां हे शब्द चड जोगते देखून ते वापरल्यात ओके 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 देखून त्या कॉन्टेक्स्टाचेर ते वापरल्यात आनी एक नांव आसा एल आनी एलोहिम आतां वय. मुस्लीम अल्लाह म्हणटात वय ते मध्य प्राच्य गांवान देवाक एल म्हणून आपयतात वा अल्लाह हां म्हळ्यार देव हं. त्या गांवच्या कॉमन नेम तें कॉमन नेम सामान्य नांव हां हां वैयक्तीक नांव न्ही तें ओके इस्रायलांत मात एक वैयक्तीक नांव हें नांव हं. पूण एल आनी पूण तो इस्रायलाचो देव अति उंचलो देव देवांचो देव म्हण दाखोवंक एल एलोहिम म्हणून वापरतात हो 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 देव देवांचो हो, एलोहिम हो. प्लुरल तें हो, एल हो. ताजें प्लुरल वा बहुवचन एलोहिम हां हां एल एलोहिम वा एलोहिम म्हणून वापरतात थोडे फावटी परनेसल्ल्यांत एक फावटी यावे वापरला एक फावटी एलोहिम वापरला हां. देवाक दोन वापरला सुरेस्पर देव म्हणून तशेंय वापरला देखून दुसऱ्या रितीन देवाक उल्लेख केल्ले आसात तरी पूण देवाचें नांव उगडापें करचें एक बसवणें दिवच्याक ओके एक ताणें आमकां सरसंगती दिवच्याक हां एक ताणें आमकां सुटका दिवच्याक ओके. असले दुसऱ्या संदर्भांनी ताचें नांव मिस्तेरा बरीत नांव ताणें आमकां उगडापें केलां आमी ताचें नांव उलो करीतय हां आनी आमी ताचें नांव मोगान उलो कर मागणें केल्ल्या वेळार ताच्या सांगात ताजेसून ताका बापा म्हूण सांगलां जाका तुमी तुमचो देव म्हणटात तो म्हजो बाप म्हूण सांगला आनी ताच्या बापाक आमचो बाप म्हणून ताणें म्हणून कारणे मागणें करूंक सांगलां तशें आसतना आमकां संबंद दवरला आमी पयस दवरचे न्ही देवाक वय आमच्या मोगाचो लागशिलो म्हणलो दाखोवच्याक आमच्या बापा मागणें शिकयला शिकयला. वय हां हां तशें देवाच्या नांवांत मस्त महिमा आटापून आसा म्हळ्यार मनशांनी तांकां एक एक अनुभव जाता आसतना देवाक त्या अनुभवाच्या पाठतळाचेर असो ताका आपयला मस्त नांवां आसा ते वय आनी एक सवाल आसा आमच्या भावार्थाच्या उसारणेक संबंद जाले आतां आमी सतमंता म्हणटा हांव सामान्य जावन आनी थोडे फावटी मिसाच्या वेळार आमकां पाद्रा बी सामान्य जावन तुमी गोळी बाप येता आसतना व्हडलें सतमंता म्हणया म्हणून म्हणटा आमी आतां भावार्थ एकच आसा आमकां सगळ्यांकी आनी भावार्थाची उसारणी हे दोन सतमंता कित्याक एकच आसल्यार पावते ना आमकां हय न्ही दोन न्ही मस्त आसा न्हीज जावन पळोवंक गेल्यार हय वय वय अथानाजियस क्रीड ऑफ अथानाजियस म्हण आसा आनी पयले पवित्र सभेच्या सुरवेर दुसऱ्या पवित्र सभेंत ही पवित्र पुस्तकां हांव जमो केल्लीं सतां सांगाता गेल्ले मस्त दखले आसात द सिम्बल्स ऑफ फेथ म्हणून ताका म्हणटात ओके हां हां तातूंत आमी दोन प्रमुख आसात एक आमी आपोस्तालांची सतमंता म्हणटा ते आपोस्तालांनी म्हणली म्हणून न्ही वय पूण आपोस्तालांनी शिकयल्ल्या शिकोवण्याचेर हुन्नून सादारण रोमांत भावार्थ्यांक ह्या पवित्र स्नान दिवच्या वेळार भावार्थ उसारणी करच्याक तयार केल्ली म्हणून सादारण दुसऱ्या तिसऱ्या शतमानांत म्हणून सांगता ती आपोस्तालांची सतमंता म्हणून 12 आडती आसात तातूंत वय
हां ताचे वयर होंदोन चडावत आमची शिकोण आनी आसता. हां व्हडलें सतमंता म्हळ्यार ते 2 कावन्सील जाल्यो हां आमच्या बावार्थाच्या सताविशान. ताका पाठतळ आसा. पाठतळ कितें म्हळ्यार थोड्यांनी जेजू देवूच न्हय म्हळें. हां ताका एरियनिझम म्हणटात. एरियनिझम म्हळ्यार आर्यूस म्हणलो एकलो याजाक ताणें म्हळें जेजू देवी न्हय मनीसी न्हय. हां तो एक मनशाचें मांस आनी देवाचो शब्द सांगत आयिल्ली एक मिलागात मात्र म्हणून. तिची न्ही देवी न्हय तिची मनीसी न्हय मदगत म्हणून एक. आनी ताका देवाचो जनीत पूत न्हय तो देवाचो शब्द मनशाच्या मांसांत एकवटला आनी तशें जाल्ल्यान ताका रसुल्लो म्हणून ताणें सांगलें. ओके रसुल्लो म्हणून. हां देखून त्या हां देखून ती देवाची रचना जेजू एक देवाची रचना देवाचो जनीत पूत न्हय तो म्हणून ह्या शिकयल्ल्याक ते दळा 325 इसवेंत नायसिया म्हणल्या गांवांत एक सक्कड त्या वेळाच्या बिस्पांक आपोवन एक महासभा चलयल्ली. पयलींची महासभा म्हणयत. त्या दळा तांणी एक बावर्थाची सतां सक्कड एक पट्टी केल्ली. पट्टी करता आसतना थोडी सतां सांगता घाली आपोस्तलाच्या सतमंतांतलीं आसात. पूण सादारण कोण म्हणटात आतानाजियूस म्हणल्या त्या महान शिकोणदारान घाल्ली तांणी तयार केल्ली पट्टी पळोवन ताचेर हुंदोन केल्ली म्हणून म्हणटात. ओके. ताच्या उपरांत थोड्या तेंपान आनी थोडी संगती आयल्यो. हेर थोड्यांनी पवित्रत्मय देव न्हय म्हणून सांगलो सुरू केलें. आनी जेजू थंय थोड्यो संगती आसात मनशापणाच्यो थोड्यो संगती नात म्हण जाल्या. देखून ह्या दोनी ते 381 इसवेंत कॉन्स्टंटिनोपलान आनी एक महासभा पयली पुर्तून बिस्पांची. एक 325 इसवेंत एक 381 इसवेंत 381. आनी तो वळू पयल्यांच्या 325 325 इसवेंत जाल्ल्यान कितें उणेंपण आसा गी तें तांणी सडीत भरती केलें. तातूंत एक गजाल आसा कितें म्हळ्यार थोड्यांनी म्हळें जेजू नीज देव न्हय आनी थोड्यांनी म्हळें जेजू नीज मनीस न्हय. थोडे म्हणाले जेजू एक खाली मनशा बरी दिसता मात्र म्हणून. थोडे म्हणाले तो मनीस मात्र देव न्हयच न्हय म्हणून. आतां थोड्या तांकां मनीस मात म्हणून सांगचें एक आनी तो बरो मनीस म्हणून सांगचें ताका एक नांव आसा एबियोनायट्स म्हणटा ताका. मागीर तो देवूच मनशा बरी दिसता मात खाली एक म्हणटात एक अवतार कशें दिसता मात म्हणून ताका डॉसेटीस म्हणटात. तशें दुसरे पंगड आसले वांकड्यो शिकण्यो शिकयताले. आनी तो ह्या संवसारांत येवंकूच ना खाली दिसलो मात एक दिसलो आनी मायाक जालो. तसले चिंतापानी आसल्या वेळार तो निजावन ह्या संवसारांत आमच्या चरित्रेंत जल्मला. निजावन ताणें कश्ट सोंसल्यात. निजावन तो मेला. निजावन तो जिवन जाला अशें म्हूण दाखोवच्याक आमच्या सांत अंत्योकाच्या सांत इनासान मागीर इरेनेवान आनी उरिल्ल्या सांतांनी त्या काळाच्या महान पवित्र सभेच्या बापांनी जाल्ल्या शिकोवणेचेर होंदोन ह्या दोनी कावन्सिलांत तो सांगा देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैंबाचो ताचेर सरुस्त केल्यात. तुवें म्हळ्यार हें पुरें सांगतना खंय ताळ पडटा गे म्हणून कळटा. तशेंच पवित्रत्म्या विशयांत पयल्यांच्या सतमंतांत नायसियाच्यान खाली एक सेंटेन्स मात सतमंता पवित्रत्म्या म्हणून अखेर गेल्लें थंय तें अखेर थंय. ताच्या उपरांत तें कुडशिलें ताणें. सर्वेस्परांनी जीव जातार तो बापानी पुताता निप जाला बापानी पुत्रा बराबर ताका संसर्ग महिमा फावो प्रावा देवरी तो उलयलो मागीर पवित्र सभे विशयांत आनी तें पुराय कुडशिलें. तशें जेजू एक चारित्रीक गठन आनी तो खरो आनी तो नीज जावन पॉन्स पिलाताच्या अधिकाराखाल तो जुदेयाचो राज्यपाल वा गव्हर्नर आसतना हें गडीत घडलें ताच्या मरणाचें. तें एक चारित्रीक गडीत तो एक मिथॉलॉजिकल वा काल्पनीक काणी न्हय. देखून चारित्रेच्या मनशांचीं नांवां घालून कोणाच्या काळार तो ताका अशें घडलें कस सोसूंक म्हणलें तें पुराय चारित्रेच्या मनशांचीं नांवां घालूनच देखून सांगलां आसता. आनी थोडीं सतां आमच्या ह्या चारित्र्यांत देव भितर रिगला म्हणून दाखोवंक ही सतां आमकां दाखोवन दितात. ओंकार मरीतावन जल्मलो पवित्रत्म्या वरवीं ते पुराय संगती सांगून दिल्यात. देखून
हे 2 सत म्हणटा थोडे एक मोठ्या तरान सांगता जाल्यार हेर ताका हां. गरजेच्यो संगती कुडसून हां. पवित्र पुस्तकांतल्यो संगती ओके. सांगाता घालन हां. एक पट्टी करन हे आमचो मुळावो बोवार्थ कॉन्टेंट ऑफ फेथ म्हणटात ताका ओके. एक आमचें ऍक्ट ऑफ फेथ हं. आमी बोवार्थ उसारचो म्हळ्यार आमकां सरेंडर जावचें सोम्याक हं. आमकां आमी सोम्याच्या मुखार सरेंडर जावचें हं. समर्पण दिवचें ताका ऍक्ट ऑफ फेथ म्हणटा आनी एक आमी कितें सत म्हणटा वय. कॉन्टेंट कितें आमच्या बोवार्थाचें हं. तें तातूंत घालून दवरलां हं. हं. तशें आमी नीज जावन बैल्या गांवांत हे आपोस्तलाचें सत मानता मिसा वेळार म्हणनात आहा. तांणी सडावत म्हणजे तेंच एकाच देवा सत मानता सर्पदुदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वी सो दिसता आनी ना दिसत्या वस्तूंचो रचणार तेंच जावं म्हणजे. हय तेंच म्हणजे सडावत तेंच म्हणजे हें म्हणना हं. ते थोड्या संदर्भांनी म्हणटात तेरसा वेळार ओके. आनी थोड्या सिजनांत कांय थोड्या काळारी म्हणटा शिवाय हां. ना जाल्यार सडावत तें व्हडलें सत मानता म्हण आमी म्हणटा वय. पळय नायसिया आनी कॉन्स्टंटिनोपल ह्या दोनी कावन्सिलांनी महासभेनी तयार केल्लें तें सत मानता सडावत म्हणचें. हां. आतां पवित्र आत्म्या विशयान म्हणटा आसतना तो एक शब्द आसा आमकां केदाळे तो कोंकणींत सडावधन खंय सांगूंक मेळना आमी उसारी ना कारण म्हळ्यार बापा आनी पुता तो निप जाला म्हणटा आमी. हां ह्या शब्दाचो अर्थ निजाकी काय जालें गो निप जाला म्हणून आमकां आतां कोंकणी भाशेंत उलयता आसतना खंय तो शब्द आमी वापरिना खाली सतमानता ह्या व्हडल्या सतमान म्हणटाना मात्र आमी तो एक वापरचो शब्द ताजो अर्थ कसो आमी करचो निप जाला. हां ताका आतां कितें म्हणटा सादारण इंग्लिशान द प्रोसेशन म्हणटात वा. हां वय. तो जनीत न्ही जल्मलो न्ही हां. जल्मून आयिल्लो न्ही बापा आनी पुता तावन उमाळून आयिल्ल्या बरी हां. निपजोवचें म्हणून उमाळून आयिल्ल्या बरी हां. ही प्रोसिड्स फ्रॉम द फादर अँड द सन हं. 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 देखून तें दाखोवच्या तो एक शब्द हेर कडेन खंय आयकोंक मेळना हय आयकोंक मेळना. हां. इंग्लिशान जाल्यार तो प्रोसेसियो लात्या भाशेन प्रोसेशन म्हणटात देखून तो बापा आनी पुताच्या मोगाचो वांटो जावन एक व्यक्ती कशें देवाचो तिसरो जण जावन तो आयला हं. म्हणून आमी समजोवयात. ओके. आनी एक संगत आसा सतमानता आमी म्हणटा आसतना म्हणटा हांव तो मेल्ल्या मदें देवलो जेजू मेल्ल्या मदें देवलो आनी इंग्लीश भाशेंत आमी तें म्हणटा आसतना ही डिसेंडेड इन टू हेल म्हणटा आमी. हेल म्हणटा आसतना सामान्य जावन आमकां समजोवचे प्रमाणे यमकंड तशें जेजू यमकंडाक देवलो गी हां कोंकणी भाशेंत आमी उलयता आसतना आमकां मेल्ल्या मदें मेल्ल्यामध्ये देवलो देवलो म्हणून पयल्यान लिंबान देवलो म्हणटाले आमी वय, वय, व्हड आसा वय. कोणा ल्हान वय, आसतना आमी वय. लिंबान देवलो म्हणटा आतां लिंब म्हणलो ना वय. लिंब म्हणली संगत ना म्हणून जाली हां. देखून आतां आमी तो मेल्ल्या मदें देवलो म्हण आसता पूण आतांचें इंग्लीश ट्रान्सलेशन मिसल वा रोमा आमच्यो मिसा ग्रंथांत इंग्लिशांत हां. ही डिसेंडेड इन टू द हेल म्हणून आसा हां. पूण पवित्र पुस्तकांत जावं जोबाच्या पुस्तकांत या इतर जाग्यांनी हां. मनीस मेल्लो मनीस खंय वता ताका हेडीस म्हणटात म्हळ्यार हां. एक काले एक सावळी कशी मनीस एका पाताळाक तशें येता म्हणून आसा आनी थंयसर आसता मनीस हं. एक आत्मो कसो एक सावळी कशी आसता म्हणून. हं. पूण जेजू मेल्या उपरांत खंय गेलो तो जिवन जालो न्ही तशें तो जिवन जावचे पदे खंय गेलो तो हं. हं. तें सांत पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत म्हण दिसता हं. तो म्हणटा जेजू ताका ताची सोडून राखून आसल्या आत्म्यांक सुवार्ता परगट करूंक गेलो म्हणून आ. ते आत्मे खंय आसले हां. देखून आमी ताका मेल्ल्या मदें देवलो सांत पेद्रूय सांगता हां. ते आत्मे राखून आसात ते आत्मे सडवणे राखून आसले पूण तिच्या पवित्र सभेनी अशें एकदां आसा आदाम आनी येव राखून आसली आ. आदाम आनी येव येतावन सर्व नितीवंत मनशां सडवणेक राखून आसली आनी जेजू तांकां सुवार्ता परगट करूंक गेलो ताणें आनी देखून निमाण्या शनवारा हालेलुयाच्या शनवारा सडावत तो दीस तो इट डिसेंडेड एमंग द डेड त्या दीस तो कितें करतलो जेजू न्हिदलो घेवंक येतना त्या दीस तो थंय वचून सुवार्ता परगट करतलो तांकांय बरो असो आसा राखून रावल्ल्यांक येदोळ म्हणून मागीर जेजू जिवन जाता आसतना हेरांकी जिवन जावंक एक अवकाश जालो. तशें यमकोंड देवसार आनी ताका दुतांक म्हण तयार केल्ल्या उज्यांत थंय देवना ते खंडिती देखून आमी पाताळा देवलो म्हणून सांगयत कोणना आतां आमकांय ते कश्ट आतां कोंकणींत घालता आसतना इंग्लिशांत हेल गेलां आमकां कशें घालचें कोंकणींत तें आमी इल्लेशें
चिंत जाय पडटा पूण येदोळ पर्यंत तो मेल्ल्या मदें देवलो म्हणून आमी म्हणून आसा देखून अक्षरशा कशें घालचें म्हणलें इल्लें चिंतून पळय जाय पडटा आनी एक शब्द आमी वापरचो आसा काले म्हणटा जाल्यार पवित्र आत्म्याक इंग्लीश भाशेंत उलयता आसतना होली गोस्ट म्हणटा हांव गोस्ट म्हळ्यार सामान्य जावन आमकां अर्थ जावचो काय म्हळ्यार प्रेता एक वायट सकत भूत अशें म्हणून आमच्या समजणेंत आसा आतां एक वायट सकत म्हणटा आसतना प्रेता म्हणटा आसतना तो भाग्यवंत कसो जावचो होली गोस्ट कसो जावचो तो हय ओके आतां गोस्ट आनी स्पिरीट ते कांय एका लेखान पळोवंक गेल्यार ते एकाच अर्थ दिवचे शब्द ते ओल्ड इंग्लीश आतां आमी कशें हळगन्नडा नडुगन्नडा होसगन्नडा म्हण आसा पळय तशें हर एक त्या काळाचे त्या संस्कृते प्रमाणे आत्म्याक इंग्लिशांत ते दाळ घास्ट म्हणटाले मागीर सोकास तें गोस्ट जालें किंग जेम्स वार इंग्लंडांत ताणें बायबल तर्जुमो करतना होली गोस्ट म्हणून घाला म्हळ्यार त्या काळार आत्म्याक गोस्ट म्हणटाले गोस्ट म्हणल्यार आतां क्षण कूडनातलो मनशा असो आत्मो हेणे तेणे भोंवसो तो असो अर्थ जायना पूण ह्या दिसांनी फिल्मां आनी तल्यान पुरो आसोन एक कूडनासो कोणे एकलो सुइसायड केलें युगात केलो वा कोणा एकलो मर्डर जालें ताका जुशी मारलें कुणी जाली तसो आत्मो तेणे जंपय मारता आनी भोंवता म्हूण जाल्यार ताका गोस्ट म्हणून पिक्चर करूंक फिल्मांनी आनी दाखयलां तशें आसतना न्ही जावन होली गोस्ट म्हळ्यार स्पिरितूस म्हणलो शब्द लात्या भाशेचो स्पिरितूस आमी स्पिरीट म्हणटा पूण आमी कोंकणीन आत्मो म्हणटा मेल्ल्यांचे आत्मे म्हणटा म्हजोय आत्मो म्हणटा जिवाल्ल्याचो आत्मो आत्मो म्हणल्यार तक्षण पवित्र आत्मो म्हजो आत्मो मेल्ल्यांचो आत्मो आत्मो आत्मोच हर एकचो अर्थ सादारण ताका एक त्या कॉन्टेक्स्टार आमी समजो जाय देखून हे इंग्लीश इल्लें पोरणे इंग्लीश हय आमच्या आतांच्या दिसांनी आमी वापरना देखून गोस्ट म्हणल्यार दक्षिण पडल तें प्रेता सांगलें कूड नातलो मनशाचो जीव भोंवता पळय तो अर्थ दिला ह्या दिसांनी देखून पूण तो होली गोस्ट म्हणून वापरचें बारी उणें थोडे कडेन आदीं तावन नासले संप्रदाय कांय वापरतात कोणा नाजाल्यार होली स्पिरिटस म्हणटा चडावत आयच्या दिसाच्या संवादांत एक निमाणे सवाल ते एका मानेस्तान थोड्या तेंपा आदीं म्हज्या लागीं विचारलें दुसऱ्या कडेन विचारलां ताणें सतमंता म्हणटा आसतना पॉन्स पिलातेकाल ताणें कश्ट सोंसले अशें म्हणून आतां तो मानेस्त म्हणलो उरल्या थोड्या सभांनी म्हळ्यार ऑर्थोडॉक्स सभेंत तांणी परत पिलाताक सांत म्हणून थंयसर मान करचें आसा आनी वय आनी पिलाताक अशें बगलें कालें म्हूण सांगल्यार ताज्या पत्नीन सांगलें तूं ह्या मनशाक तूं खबरेक बसनाका अशें म्हणून ताका सोडूंक की मन आशिल्लें अशें म्हणून तो एक सादारण एक इनोसंट एक निरापराधी मनीस म्हणल्यार बरें दिसता देखून ह्या सतमंतांत ताज्या हाताकाल जेजू कश्ट मरण मेळ्ळें म्हूण आमी सांगता तें वापरचें गरजगी कित्या खातीर तें नांव ताजें घालिचें अशें म्हणून जेजून ताजें नांव सांगनातल्यार सोडवण करची करता तो मनशा कुळाची ताका एकाल्याक एक गुन्यांवकार करचें म्हणल्यार अर्थ तें आसा दुसरे आसात न्ही जुदेव मुखेली आसले आनी कोण आसले आनी जुदास आसलो यार तांची नांवां कित्याक ना ताचें पॉन्स पिलाताचें मात नांव कित्याक म्हणून ताचें मात कित्याक म्हणून आतां तो एक रेफरन्स पॉयंट म्हूण सांगेत चरित्रेक आतां कित्याक म्हळ्यार चरित्रां बरयतना कोणाची बरयताले रायांची बरयताले न्ही रायांचे आतां जनगणन जालें केदाळा क्विरिनोस सिरियासो गव्हर्नर आसल्या वेळार आतां ताजें नांव कितें आतां तें चरित्रां तो खंयच्या इस्वेंत आसलो देखून तें लोकेट करूंक जाता तें आमी तशेंच हांगा जेजू केदाळा मेल्लो जुदेयांत कोण तो हेरोदू आडळते राय जावन आडळत्यान चलयतना तांचो गव्हर्नर वा राज्यपाल जावन अधिपती जावन आसलो पोन्शियस पिलात अशें म्हणून सांगतना चरित्रेंत देव रिगला आनी म्हणून एक चरित्रेचें हें दिवंक कालें व्याख्यान दिवंक आनी हें नीज गजाल हांवें वडोली हेपटी सांगलें ती जेजू एक काल्पनीक काणयेचो नायक न्हय तो एक हिरो न्हय ताच्या बदलाक नीज जावन आमच्या चरित्रेंत ह्या काळार तो जल्मल्लो आनी ह्या काळार तो मरण पावलो ते दाळा चक्रवर्ती हो
तो जल्म आसतना ऑगस्टस चक्रवर्ती तो मरतना तिबेरियस अशें म्हणून आमकां तेदळ कळटा. आतां सादारण लेखांक घालून पळयतना सादारण जेजू 30 इसवेन मेल्लो म्हणून लेखांक घालतात. आतां तें कशें घालूंक जाता केदाळ म्हळ्यार चरित्रेंत असलेल्या मनशांचें चरित्र आसा. ताणें चरित्रेकार तवळचे आसात. प्लिनी द यंगर, स्वेटोनियस ते पुराय चरित्रेकार आसात. आनी ताणें बरयल्ले आनी त्या पिलातान कितें सकट केलां. पिलात थोडे म्हणटात ताणें जुगात केलो म्हणून एक संप्रदाय आसा. ताणें जेजूक ताजेर मरणाचें फर्माण दिल्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत ताका रोमा आपयलो, मागीर ताचो तो हुद्दो काडलो, मागीर तो देस्परेट जालो, जीवघात केलो. आनी एक संप्रदाय आसा ना तो बदललो, तो ताणें जिणी परिवर्तन जाली, मागीर तो सांताच्या बरीत जिणी जियेलो आनी देखून थोड्या ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभेन ताका सांत म्हणून आनी सांताचो मान दिल्लो आसा. कोणाचें सारकें आमी नेणा. नीज जावन पिलाताची गत कितें जालें. पूण पिलात एक क्रूर मनीस म्हणून बायबलांत सांगून दिल्लें आसा. गलिलेया घरान बलिदान भेटयता आसतना तांचें रगत बलिदानाच्या रगतान ताणें बरसिल्लें. तितलें मात्र न्ही, रोमाच्या एक फावटी पिलात टेंपला भितर प्रवेश जावंक येता आसतना तें जोझिफस सांगता चरित्रेकार, तो जबरदस्तीन म्हणल्यार देव टेंपलांत भितर सरूंक प्रयत्न करता आसतना जुदेवान आड न्ही दिल्लें खंय. तूं येताय जाल्यार आमच्या टेंपला भितर येताय जाल्यार म्हळ्यार ताचो रायाचे पुराय हे पुराय काले संकेत व्हरून भितर येता आसतना येताय जाल्यार आमच्या वयल्यान उतर नसचें म्हणून देखून ते मदें आड न्ही दिल्लें म्हणटात. तो एक मनीस क्रूर मनीस म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगून दिल्लें आसा. जेजूच्या त्या हातूंत खाले म्हळ्यार तो इल्लो वत्तडाक लागून ताणें जेजूक मरणाचें फर्माण दिलें. तूं म्हळ्यार बेश्टायलें ताका, तूं जेजूक सोडशी जाल्यार तूं शेजार रायाचो चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय, म्हळ्यार तूं कदेलो होगडायतलो, आमी सोडना तुका म्हणून. तें इल्लें भियांत आसलें ताका. देखून ताणें हात धुले आनी हांव म्हज्या हाच्या मनशा रगताक हांव जबाबदार न्हय म्हणून. तरी ताणें कांय चूक करना, तरी हांव ताका जरबार मारता म्हळें. मनशा राजावाक मिकवल्लें न्ही हें गजाल. तुवें कांय चूक करनाय तरी हांव तुका जरबान मारता आनी तुका सोडता म्हणचें. खंयचें राजा हांव, हें सारकें न्ही न्ही गे. तितलें मात्र तूं मिंत तांकां व्हरा आनी ताका कुर्साया म्हणून तांकां फर्माण दिता आनी ताका कितें उपकारा पडटा तें एक आरोप बडयता. जेजू नाजारेन जुदेवाचो राय. इस्रायलांत ह्या त्या रोमागाराच्या आडळत्या काल कोणी एक मनीस आपणाक राय करताला चक्रवर्ती मुखार, तो उपराटलेलो राय म्हणून. तशें म्हणटाना ताका शिक्षा मरणाची शिक्षा. आनी मरणाची शिक्षा परगट तरान नालिसायाचें तसली विणगेकर संपूर्ण विणगेकरन मार्गादेर उमकळोवची, कुर्साच्या वयर उमकळोवची शिक्षा. सकडान येरांनी पळयचय म्हणून ताची लज, तशेंच नालिसाई आनी मस्त कश्टांची ही शिक्षा मरणाची शिक्षा जेजूक तसली दिली. आनी तसली शिक्षा आनी तेजे ताका तकलें नांव घालें जेजू नाजारेन जुदेवाचो राय म्हणून. जुदेवांक जाय आसलें ताका लगड काडी जाय म्हणून. ताणें दिवन सापराध आसलो, ताणें देव निंदा केल्या, आपणाक देवाचो पूत केला म्हणून. देवाचो पूत केला देखून देव निंदा केल्या म्हणून ताणें ताका मरा जाय. पूण तांकां तें वापरल्यार वो दिना शिक्षा देखून ताणें आनी एक वापरलें ट्रम्प कार्ड. तो ताणें आपणाक राय करता म्हणून. देखून आमकां राय दुसरो ना, शेजार शिवाय आमकां दुसरो राय ना. सो जेजू देवाचो राय आमी ताका मानून घेना, देखून ताका कुर्साय म्हणटात. देखून ताका सुलाभ जालें अशें जेजूक ताणें कुर्सांव. देखून ताचें नांव कित्याक काडचें हांवें सांगलें. एक चरित्रेचें खंडीत जावन त्या काळार तातूंय हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे नायसियाच्या त्या ताणें पयलें 325 इसव्यान 325 इसव्यान करता ताचें नांव ना. तें 381 कुडशिलां. तशें म्हणटा आसतना ते एक गरज आसा म्हणून चिंतून ताणें कुडशिलां रेफरन्स. म्हळ्यार त्या काळार हांवें उडोवन थोडे सांगलें न्ही, थोडे वांकड्यो शिकोवण्यो आसल्यो, ताका विरोध वचून हें जोगतें हें सारकें हो मनीस ह्या काळार जाल्लो मेल्लो, ह्या काळार ताचें नाश जाल्लो म्हण दाखोवंक जाय. नाश जाल्लो न्ही, ह्या काळार ताका लगड काडलो म्हण दाखोवंक जाय म्हणल्या खातीर हांव चिंता त्या काळार ताणें ताचें नांव घाल्लें. मोगाच्यानो सबार संगती विशयांत आज आमी जाणा जाल्या. आमच्या भावार्थाक सन्मान जाल्ले संगती देवाचें नांव सबार नांवांनी देवाक उलो करतात. कशीं ती नांवां आयलीं आनी तशेंच आमी आमच्या भावार्थाची उसारणी करता. तांतले थोडे संगती आमकां थोडे फावटी कितेंगी सवाल उपजयतात.
असाला विशांत आमकां आज भोव अपूर्व बायन वर्त्या जाणवायन आमकां ह्या सक्कड संगतीक एक जोगती जाप दिल्या आनी आमचे दुबाव पयस केल्यात. भोव अपूर्व बायन आमकां ही शिकवण दिल्या आमच्या गवळी बापांनी. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव आमच्या गवळी बापांक देव बरें करूं म्हणटा. बरोबर. तुमकां आयच्या संवाद कार्यक्रमा वयच्यान कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार दयेकान तुमी विचारात. वॉट्सॅपा मुखांतर ईमेला मुखांतर नंबर आसा 9449821580 आनी 9449825580 आनी सांगात आस ईमेल onilds@gmail.com. परत मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं. थँक्यू. समट आणि सावाला सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान. सोम्या चडय आमचो भावार्थ सोम्या चडय आमचो भावार्थ सोम्या चडय आमचो भावार्थ सोम्या चडय आमचो भावार्थ. सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ. उतरां आयकताना चढय आमचो भावार्थ भावार्थाची सतां शिकता आसतना चढय आमचो भावार्थ पवित्र करीस्त भेटयताना चढय आमचो भावार्थ खालत्या काळजान कुमसार जाता आसतना चढय आमचो भावार्थ सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान. सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ.
एकुलो मारता आसतना सडय आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नोवेन भक्तीन करता आसतना सडय आमचो भावार मागणे रजार करून परातना सडय आमचो भावार सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.